दिवचले फाटल्या 3.5 वर्सांत खुनाच्यो एकूण 4 घडणुको घडल्यो। महत्वाची गजाल म्हळ्यार 4 मदल्या 3 खून प्रकरणांत गोंया भायल्या लोकांचो आस्पाव आसा। खुनाच्यो 2 घडणुको दिवचले शारांत जाल्यार 2 कारापूर पंचायत वाठारांत घडला। खून प्रकरणातल्या 4 दुबावितांक पुलिशेन अटक केल्या। पूण फाटल्या कांय वर्सांनी दिवचले खुनाच्यो घडणुको वाडपाक लागिल्ल्यान लोकांमदीं भयाचें वातावरण पातळ्ळां। गोंया भायल्या लोकांक लागून गुन्यांवकारी घडणुकांत वाड जाल्ल्याचें दिसून येता। दिवचले जाल्ल्यो खुनाच्यो घडणुको 2021 ह्या वर्सा बंदरवाडो दिवचले सोऱ्याच्या घुवळेंत एका तरणाट्याचो जाल्लो खून। 2022 ह्या वर्सा रोलिंग मिल वाठादेव वाठारांत बिहारांतल्या कामगारान बायलेचो केल्लो खून। 2023 दिवचले सेतू संगमाचेर कर्नाटकांतल्या एका दादल्याचो बायलेन केल्लो खून। ह्या वर्सा विठ्ठलापूर कारापूर वाठारांत कामगारान 11 वर्सां पिरायेच्या भुरग्याचो केल्लो खून। आंगार शिरशिरे हाडपी असो प्रकार 2 दिसां पयलीं दिवचल तालुक्यांतल्या विठ्ठलापूर वाठारांत घडला। फाटल्या शेनवारा मध्यान राती एका 6 वर्सां पिरायेच्या भुरग्याचो अत्यंत निर्दयीपणान खून करपाचो प्रकार घडला। ह्या खून प्रकरणा उपरांत पुराय दिवचल तालुक्यांत एकूच खवदळ पडला। खुनाचो हो प्रकार उक्ताडार आयले उपरांत फाटल्या कांय वर्सांत दिवचल तालुक्यांत जाल्ल्या कांय खुनांच्यो यादी ताज्यो जाल्ल्यो आसात। फाटल्या 3.5 वर्सांत दिवचल पुलीस स्टेशनाच्या कार्य वाठारांत तब्बल 4 खुनाच्यो घडणुको घडिल्ल्यो आसात। हुस्क्याची गजाल म्हळ्यार ह्या 4रांतल्या 3 खून प्रकरणांत परप्रांतीयांचो हात आशिल्ल्याचें स्पश्ट जाल्लें आसा। दिवचल पुलिशेन तपासाक योग्य दिका दितना ह्या 4य खून प्रकरणांतल्या मारेकऱ्यांक धरपाक येस मेळिल्लें आसा। फाटल्या वर्सा ऑगस्ट म्हयन्याच्या 29 तारखेक दिवचल शारांतल्या सेतू संगम ह्या प्रकल्पाचेर महाराष्ट्रांतल्या रमेश सिद्धाबोळी ह्या लग्न जाल्ल्या तरणाट्याचो अत्यंत क्रूरपणान खून जाल्लो। दुसरे दिसा खुनाचो हो प्रकार उक्ताडार आयलो। ताचे उपरांत दिवचल पुलिशेन तपासाक योग्य दिका दितना ज्या तरणाट्याचो खून जाल्लो ताची घरकान्न संगीता सिद्धाबोळी आनी त्या तरणाट्याचो साडू रामू गवळी ह्या दोगांय दुबावितांक बेगोबेग धरपाक म्हळ्यार 8 वरां भितर धरपाक येस मेळिल्लें। दोगांयनी एकठांय येवन रमेश सिद्धाबोळी ह्या तरणाट्याचो खून केल्ल्याचें स्पश्ट जाल्लें। ताचे पयलीं 2022 ह्या वर्सा मे म्हयन्यांत रोलिंग मिल वाठादेव वाठारांत बिहारच्या एका कामगारान आपलेच बायलेचो खून करपाचो प्रकार घडिल्लो। बलराम यादव हाणें तो रावतालो त्या भाड्याच्या रुमांत आपले बायलेचो गळो दाबून तिचो खून करून ताचे उपरांत 4 वर्साच्या चली भुरग्या सयत पलायन केल्लें। पुलिशेन ह्या खून प्रकरणाचो तपास करतना दुबावीत घोव बलराम यादव हाका धरपाक येस मेळिल्लें। ताचे पयलीं 2021 ह्या वर्सा मार्च म्हयन्यांत भर शिगम्याच्या काळांत बंदरवाडो वाठारांत म्हळ्यार दिवचल शारांत एका तरणाट्याचो खून जाल्लो। गांवकर वाड्या वयलो हो तरणाटो आनी ताका मारपी तरणाट्या मदीं वाद जालो आनी ह्या वादाचे पर्यावसन मारहाणीत जावन एका तरणाट्यान गांवकर वाड्या वयल्या तरणाट्याचो गुणो मारून खून केल्लो। ह्या प्रकरणाचो तपास करतना दिवचल पुलिशेन मारेकरी तरणाट्याक धरपाक येस मेळिल्लें। फाटल्या शेनवारा दिवचल तालुक्यांतल्या विठ्ठलापूर वाठारांत समीर अली ह्या 11 वर्सां पिरायेच्या भुरग्याचो खून जाल्लो आसा। ह्या खून प्रकरणाचो दिवचल पुलिशेन योग्य तरेन तपास करतना मुख्य मारेकरी
चंदू पाटील हाका 6 वरां भितर अटक करपाक येस मेळयला। ह्या प्रकरणात आनीक एका कामगाराचो हात आशिल्ल्याचे स्पश्ट जाले उपरांत ताकाय पुलिशेन धरिल्लो आसा। ह्या खून प्रकरणाचो दिवचल पुलीस तपास करतात। उत्तर गोंयचे पुलीस अधीक्षक अक्षत कौशल, दिवचलचे पुलीस उप अधीक्षक सागर एकूसकर, पुलीस निरीक्षक दिनेश गडेकर हांच्या मार्गदर्शना खाला पुलीस ह्या प्रकरणाचो सध्या तपास करता। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।